नमस्कार. गोवा मिड डे अपर्णा बडीकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. 8 आमदारांच्या एंट्री उपरांत काँग्रेसीतूच न्ही तर बीजेपीनूय खवदळ. बीजेपीन ताकतिकेची कोर कमिटीची बसका आपयली. प्रधानमंत्र्याचो वाडदीस म्हणून निमित्त कार्यकर्त्यांक थातारून आणि मंत्रिमंडळ विस्ताराचेर चर्चा जाल्या म्हूण सुत्रां सांगतात. 8 आमदारांक दिल्ली व्हरून पक्ष श्रेष्ठीक मेळोवन हाडटलो म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. मुख्यमंत्री राज्यपालाक मेळून आयलो. दोगांक घेवन निखळावपाचे लिस्टान सध्या 4 मंत्री, 2 सिनियर. सो कैबिनेट रिशफल की चर्चा जाली मीटिंग में। अभी नया एमएलए आए हैं, उनको मैंने नड्डा साहब को, पीएम साहब या अमित शाह को हमें मिलने के लिए अभी डेट डिसाइड होने के बाद जाएंगे। वायरल हो रहे हैं केन्ना शेवयतले दिल्ली तांकां घेवन केन्ना शेवयतले दिल्ली अभी तक अजून डिसाइड करूं ना। काँग्रेस मर्जर 2.0 बीजेपीतूय राजकीय फुडारांचेर प्रश्नचिन्ह आयिल्ले फुडारी अस्वस्थ जाल्यात. पक्षान ताकतिकेची कोर कमिटीची बसका आपयली. बसकेक विश्वजीत राणे दिसलो. पार्टीत येवंक सोदतल्यांक कोण आडायतलो काय म्हूण आपले स्टायलीन विश्वजिताची जाप. Developments is all in the interest of lot of developments of safe government was safe then too 8 MLAs have been taken from Congress. Yeah, nobody is taken. सर नॉर्मली सर डेव्हलपमेंटाचे किती म्हणपाचे आहा तुमकां पार्टी जे काँग्रेस सोडून बीजेपी जॉईन करपाक काल एमएलएन ते ठरयले. बीजेपी आनी स्ट्रॉंग जातली आनी कित्याक की काँग्रेसाचें अस्तित्व उरोंक ना अशें दिसता. पण गरज असली आमदारांची गरज आसली खंयची पार्टी ना म्हणूंक शकता जेन्ना पार्टींतले भायले एमएलए येवंक शकता आमचे पार्टी स्ट्रॉंग. बसकेक आशिल्ल्या आमदार मंत्र्यांक मंत्रिमंडळाचेर कितें उलोवप जाला काय विचारल्यार मुख्यमंत्रीच कितें तें सांगतलो म्हूण कूस मारतात. ओके असे आमदार येले की थोडे कॅबिनेट रिशफल जाता तेजेर बेगीन डिस्कशन ते तुमी आमचे माननीय मुख्यमंत्री विचारपाचे तर तेजो पेरेगेटीव आसा हायकमांडाचो पेरेगेटीव डिस्कस बी जाले ते तूं तेका विचारा आयचे मिटिंगेन म्हणटा की ना हांव ते काय उलोवपाक शकना ते तुमी माननीय मुखेलमंत्री विचारा. कैबिनेट रिशफल करेंगे बोल रहे हैं. गवर्नर आज हमें अभी भी सीएम ने ब्रीफिंग किया कि गवर्नर वो रीशफलिंग करने के लिए नहीं गए, उसका प्री अपॉइंटमेंट था, उसके बारे में मिलने के गए. ओरिजिनल बीजेपी कार्यकर्ता उनके कई अनरेस्ट है क्या कि नाराज है पार्टी को मेजोरिटी है फिर भी 8 MLA कांग्रेस के लाए गए. नहीं वो इश्यू है. मैं तो स्पीकर हूँ, वो पार्टी के अध्यक्ष बाकी सब लोग बोलते हैं. 8 आमदारांचे एंट्री उपरांत आता मंत्रिमंडळ फेररचनेच्यो वार्ता. कोणाचो पत्तो कट, कोण घुसता ताचेर नजर. सुत्रां सांगता ते प्रमाण दोगा मंत्र्यांक निखळायतात. कोर ग्रुपाच्या बसके उपरांत हाचेर अनौपचारीक चर्चाय जाली. आरोग्य आनी सिनियरिटीक धरून शॉर्टलिस्ट केल्ल्या 4 मंत्र्यां मदले 2 जाणांक देवन दिगंबर कामत आनी अलेक्स सिक्वेराक घेवपाचें चल्लां म्हूण चर्चा. तातूंत एक उपमुख्यमंत्री पदूय दिवपाचें चल्लां. सकाळ फुडें मुख्यमंत्री राजभवनाचेर राज्यपालाक मेळून गेल्ल्यान खबरांक ओतो. मुख्यमंत्री म्हणटा राजकीय चर्चेची भेट न्ही. प्रधानमंत्र्याचे वाडदिवसा विशीं खंय राज्यपाला कडेन उलोवप जालां. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. आता पळोवया निकतीच आयिल्ली खबर. आयज मडगांव नवो चेअरपर्सन इलेक्ट करपाक इलेक्शन आसली आनी दामू शिरोडकर हो बीजेपी आनी दिगंबर कामताचो कॅन्डिडेट हारलो आनी घनश्याम शिरोडकर हाका गोवा फॉरवर्डान सपोर्ट करून इलेक्ट करून हाडला. घनश्याम शिरोडकराक 15 वोट जाल्यार दामू शिरोडकराक फक्त 10 वोट पडले. हे जावन आसा एक बीग सेटबॅक दिगंबर कामत जो आतां कांय दीस फाटीं बीजेपीन गेल्लो ताका. फुडोन मिडिया खातीर मडगांवच्यान साविडेस. 8 काँग्रेस आमदारांक घेवपाचो निर्णय बीजेपीच्या वयल्यान आयला. आपल्याक विचारिल्ले जाल्यार नाका म्हणपाचो बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष तानावडेन क्लियर शिनाल दिले. 8तले कांय जाण खंय दिल्ली फुडाऱ्यांक मेळून आयल्यात. आता बीजेपीचे आदले आमदार कार्यकर्त्यांकडे उलयतले म्हूण तानावडे सांगता. बीजेपी कोर ग्रुपाच्या बसके उपरांत तो मिडिया कडेन उलयलो. भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय पार्टी आनी त्यामुळे हो जो निर्णय जाला हो येदो व्हडलो निर्णय लोकल युनिट घेवंक शकना. त्यामुळे हो निर्णय केंद्राक जाल्लो आसा आनी केंद्रान सांगिल्लें आसा की तांकां हे हांगासले जे 8 जाण भितर आयल्या तांचे ते वचून तांकां मेळून आयिल्ले. तांचो प्रयत्न हाच्या पयलीं म्हाका याद जाता ती जुलय म्हयन्यान एकादशी आशिल्ली, आषाढी एकादशी, त्या दीस तो इन्सिडंट जाल्लो.
पण त्या वेळाचेर आमकां सांगिल्लें की ते येतले, त्यामुळे आमचे केंद्रीय नेते भुपेंद्र यादवजी ते गोंयांत आयले मंत्री केंद्रांतले. पण त्या वेळार संबंदीत दीस रावनूय तो इन्सिडंट त्या वेळचो त्यांचो जो हें आशिल्लो ते एकठांय सगळे जाले ना, आनी त्या वेळार ते फसले. आनी त्या नंतर परत जेन्ना तेंचे एकठांय सगळे जातकच तेंच्यांनी परत आमच्या केंद्रीय नेतृत्वाक सांगलें आनी केंद्रीय नेतृत्वान आमकां फोन करून सांगलें की तेंचो प्रवेश जो आसा तो तुमी करपाक जाय. आनी त्या प्रमाणे काल प्रवेश केल्लो आसा. त्यामुळे एकदां एखादी गोश्ट सांगली ती मनाक पडटा तुज्या पटना, तेजेर प्रस्न हे आसना. एखादें डिसिजन केंद्रान सांगिल्लें की घेवं जाय तें डिसिजन घेतिल्लें आसा. तुमच्याकडे प्रस्ताव येयला तुमची योजनातले आमचे कडेन प्रस्ताव वैयक्तीक जर म्हजे कडेन जर प्रस्ताव आयला जाल्यार हांव कदाचीत ना म्हणपाचो. तो प्रस्ताव म्हजे कडेन ना न्ही. हो विशय जो आसा केंद्रान एखादें इट इज नॉट अ सरप्रायज. जेन्ना तूं केंद्रीय नॅशनल पार्टीचे लिडरशीप जेन्ना एखादी गोश्ट सांगता ती गोश्ट तुवें आयकूंक जाय आनी करपाक जाय. त्या प्रमाणे जाल्लें. म्हणजे हे केंद्रान डायरेक्ट आदेश दिलो तुमकां? ना इट इज नॉट डेफिनेटली केंद्रान सांगिल्लें की तांकां पार्टीन घेवं जाय तर घेतलें. काँग्रेसीचे 8 आमदार आयल्या उपरांत बीजेपी फुडाऱ्यांची घुसमट. आमदार वाडले, मतदार वाडूंक ना. पार्सेकाराचो थोमणो. 2004 बीजेपी सोडून काँग्रेसीन गेल्ल्या दिगंबरा वेल्यान पक्ष अस्वस्थ. तानावडे म्हणटा दिगंबरान तेन्ना तशें करूंक नाशिल्लें जाल्यार आपूण खंय आजूय बीजेपीचो आमदार आसपाचो. ताका परत कित्याक घेतला ते पक्षाच्या निश्ठावंत कार्यकर्त्यांक समजावपाचें म्हूण शर्मत मागता. पितृपक्ष आसून सुद्दां कोण कसलें काम हे महत्वाचें काम हे पितृपक्षान करिना. पूण हांकां इतली उत्कंठ आनी एंशियस आसले. दिगंबरान केन्ना तरी सरकार उडयलें, बाबुशानूय उडयल्लें, आनी कोणी तरी विश्वासघात कसलो तरी केल्लो. तशें हे सगळे जाण विरोधकच आसात. विचार करणाऱ्यान हो विचार करूंक जाय की आमदाराची भरती जरी केली तरी मतदाराची भरती जायना. आमदाराचें समर्थन वाडोवंक शकता पूण मतदाराचें समर्थन वाडयतलो जाल्यार काही आदर्श परफॉर्मन्स दिसूंक जाय, वेगळेपणा दिसूंक जाय. 2004 दिगंबरान पक्ष सोडूंक नाशिल्लो जाल्यार आपूण आजूय खंय बीजेपीचो आमदार आसपाचो. ते सगळे जरी सगळे आसता की तरी पण एखादो राजकीय पार्टी भितर एखादो जो निर्णय घेता त्या निर्णयाक सगळ्या पक्षान काम करता. पार्टी त्या क्षणाचो तो विशय आसता. त्या क्षणाचो हांवूय एक व्यक्ती नाशिल्लो कारण हांवूय तेन्ना सरकार हांवूय आमदार आशिल्लो. कदाचित त्या वेळाचेर ते सरकार 5 वर्सां टिकलें जाल्यार हांव अजुनूय आमदार उरतालो. पण तो इन्सिडंट जावन गेलो, तो इतिहास जाता न्ही. 2004 विश्वासघात भोगिल्ले मडगांवचे कार्यकर्ते चडूच अस्वस्थ. दिगंबराक कित्याक घेतला ते खंय पक्षाच्या निश्ठावंत कार्यकर्त्यांक पक्षान समजावचें. पक्षाचो निर्णय आसा आनी एका शिस्तबद्ध पक्षाचे कार्यकर्ते म्हणून पक्षाच्या सगळ्या निर्णयांच्या बरोबर आमी सदांच आसात. फक्त एक माफकशी अशी एक अपेक्षा आसा की गेले 17 वर्सां जेन्ना हीच व्यक्ती पक्षाचो घात करून गेल्ली आनी पक्षाच्या विरोधान सगळे आकाश पाताळ एक करताली, पक्षाचो प्रमुख विरोधक असो हो आशिल्लो, त्या वेळार ज्या कार्यकर्त्यांनी मडगांवान भितर पक्ष सांबाळ्ळो, वाडयलो, त्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक खंय ना खंय तरी लागीं हाडून तांचे कडेन विशय मांडणी जावची की ज्या कितें कारणां खातीर हांकां आतां भितर घेतिल्ले आसा ते पक्ष शेवटी सगळे पक्षाचे कार्यकर्ते शिस्तबद्ध कार्यकर्ते आसात, सगळे समजून घेतले. दयानंद मांद्रेकर म्हणटा आमदार वाडले तरी फुडले वेंचणुकेक लोकूच निर्णय दितले. ते ज्या पक्षान काम करता, ज्या पक्षान जर तांकां बरी शिस्त दिल्ली आनी बरें हे दिल्लें नेतृत्व आनी त्या नेतृत्वाचेर ते चलणारे आसले, हे लोक आपलो पक्ष सोडून खंय तरी इकडे तिकडे घुसता. ते कोण कितें करतलो? कालच्या टर्मान तेच जालें की काँग्रेसचे 10 लोक इकडे येयले. ह्या टर्मान काँग्रेसचे 8 लोक आतां इकडे येयले. म्हाका दिसता ओवरऑल हें जें कितें घडटा तें सारकें न्हू. जें कितें आहा हें गोंयच्या जनतेच्या फुडल्यान आहा. जें कितें आहा तें गोंयची जनता ठरयतली आनी जें कितें डिसिजन घेवंक जाय ती गोंयची जनता घेतली. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 30 ते 40 कोटी रुपया एकेकल्याक दिवन आमदार विकते घेतले. एकूण 250 ते 300 कोटीचो डील. आमदारांनी पयसो आनी पावराक स्वता विकले.
काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी दिनेश गुंडूरावाचो आरोप 8 आमदार बीजेपीन गेल्या उपरांत तो गोंयांत काँग्रेसीचे वेगवेगळे फाटे उरिल्ले आमदार फुडाऱ्यांबरोबर बसका कालूस मेळून गेलो. हेर दोगांची गाठ भेट सांजे मेरेन तरी ना. For selfish reasons, for the sake of power, for the sake of money, or for whatever other reason, these people who have benefited from the Congress party, who have gained from the Congress party, who are and who have held positions in the Congress party, for their personal selfish reasons, have defected. And an unfortunate development for the Congress party also. The Bharatiya Janata Party, their intention is what? To have no opposition in the country. And for them, the number one target is the Congress party. They have gone purely because one is power, two is money, and three is obviously the threats of the agencies or government action against any wrongdoing that they may have done. And what is the money that has been flowing? I have collected information. Each of these people have been given 30 crores, 40 crores for each of these MLAs. When we invest so much in them, who betrayed the voters? Not the Congress party. Not the Congress party. Why? Because your candidates, sir. See, we take responsibility for this. I apologize for this. Yes, I do apologize for the people of Goa. I humbly apologize. How many times you will apologize? We will apologize because when some things go wrong, there's nothing wrong in apologizing. When things go wrong, we have to admit, yes, things have gone wrong. So 45चे एका मनशाकडे डील झाला. So you imagine ताणी 40 ते 50 सांगले म्हटल्यार हे जे फुल ट्रान्झॅक्शन जाला पळय तातून कमीत ते कमी 250 ते 300 कोट्याचे डीलिंग जाला. हांगा आज सरकाराकडे पैसे ना. गोवा इज इन डेट. जवळजवळ 50-25 हजार कोटी रिणान आसा आमी. सोशल वेलफेअर स्किमाचे लोकांक पैसे घालपाक सरकाराकडे पैसे ना. चौथीकडे लोकांक त्रास करून लाख दिसा पैसे घातल्यात आणि हांगा हे 250 कोटी रुपया 300 कोटी रुपया MLA विकते घेवपाक स्पेंड करता. 8 आमदारांनी दिल्ल्या धपक्या उपरांत काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी दिनेश गुंडूराव गोंयांत पावलो. ब्रेस्तारा संघटनात्मक फाट्या कडेन बसका घेतल्यो. बायला मोर्चा, युथ काँग्रेस, NSUI फुडाऱ्यांबरोबर 1-to-1 बसका जाल्ली. काल्लू सोडलो जाल्यार बाकीचे दोनूय आमदारांकडे ताची सांजे मेरेन तरी गाठ भेट नाशिल्ली. Sir, what was the meeting about? This is some internal party matters discussion. Sir, कालचे डिस्कशन जाल्ले 8 आमदार गेल्याचे कित्याचे? No, that we will discuss. I came late, so I don't know what was discussed before. But it was party organization matters. And your opinion was sought on CLP leader, new CLP leader. That we will decide later on. Because I'm the only person present here, it's not a correct thing to decide in the absence of my colleagues. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार. घेऊया एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. ड्रग पेडलरूच न्ही, ड्रग घेतल्यांक पासून सोडचे ना म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. NDPS आनी बाकीच्या यंत्रणांची धाडी घालपाची मोहीम नेटान चल्ल्या. ड्रग पेडलरांक अटक आनी दुबावीत पाट्यांचेर खंय रेडी मारप चालू आसा. स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर मोहिमेची माहिती दिताना मुख्यमंत्री उलयलो. पुराय देशभरोबर 17 सप्टेंबराक गोंयच्या दर्यादेगेन नितळसाण मोहीम जातली. ह्या कॅम्पेनिंगाच्या सकयल आमी लोकांक दाखोवपाक सोदता की गोंयचे बीच एक क्लीन बीच, सेफ बीच. आमी से नो टू ड्रग ही कॅम्पेन ह्या निमित्तान आमी राबयतले. वेगवेगळ्या बिचाचेर वेगवेगळे आमचे NGOs, वेगवेगळे ऑर्गनायझेशन्स, वेगवेगळी डिपार्टमेंट्स, वेगवेगळ्यो मिनिस्ट्रीज, वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो मेसेजीस आमी म्हणटा की पर्यावरणा खातीर पूरक आसा, टुरिजमा खातीर आमकां एट्रॅक्ट करपाक जाता. ही सगळी मेसेज आमकां जगभर दिवपाक जाय. त्या खातीर समेस्त गोंयकारांक हांव आव्हान करता, कसलोच भेदभाव न दवरता तांच्यांनी ह्या कैंपेनिंगान सहभागी जावचे. मैंने पहले ही कहा है कि लास्ट 8 दिन से जो कैंपेन चल रही है, अब कितने बहुत जगह से रेड किया है, बहुत लोगों को अरेस्ट किया है, या अंडर द NPDS ऑल्सो 3 लोगों को तो अरेस्ट कर चुके हैं. और लास्ट से मुझे लगता है कि जो ड्रग कंज्यूम करते हैं
उनको भी हम अरेस्ट करें। पार्टीज जो पार्टीज यानी जहाँ पे हमें शक है कि यहाँ ड्रग्स मिल सकते हैं वो सभी पार्टियाँ रेड करें। गोवा में कभी भी ड्रग्स को थारा नहीं मिलेगा, ये फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। The whole idea is to create awareness about the importance of maintaining the beaches clean, and this is a global initiative. ताका लागून गोंयान एक मोठ्या प्रमाणात पाऊल फुडें घेतिल्लें आसा आमच्या माननीय मुखेलमंत्री आनी माननीय पर्यटन मंत्री हांच्या लिडरशिपा अंडर, आणि हो प्रोग्राम सक्सेसफूल जावचो हाजी एक पर्यटन खात्यातर्फे सगळ्यांक अपील आसा की मोठ्यांतल्या मोठ्या संख्येन ह्या कार्यक्रमाक जमचे 17 सप्टेंबराक सकाळी 8 वरांचेर, आणि त्या कार्यक्रमान भाग घेवचो, ह्युमन चेन फॉर्म करची। माड बाणसाय बेकायदेशीर रेवेच्या शूटिंग कांडातलो आरोपी कार्यकर्तो आसलो म्हूण आपूण पुलीस चौकशीन मेथर जायना, असले गुन्यांव खपून घेवचो ना म्हूण कुडचडेचो आमदार मंत्री काब्राल सांगता। आपूण असले गजाली आड बेकायदेशीर कामां करतल्यांक ओगी रावचो ना। इजी मनी मेंटॅलिटींतल्यान खंय असले गुन्यांव घडटा। माड बाणसाय शूटिंग कांडात रेंव काडटल्या एकल्या लेबराक मारिल्लो, दुसरो गुळी लागून जखमी, तिसरो जीव साल्वार करून सुटलो। हे केसीत जॉयल मोरायस म्हणटा तो कितल्या तेंपान पुलिशेच्या हाताक लागलो। तो खंय काब्रालाचो कार्यकर्तो। चौकशी सारकी जायना म्हूण काब्रालाच्या नांवान हवा चल्ल्या। काब्राल म्हणटा असल्या गजालींनी तो मेतेर जायना। हांव स्ट्रेट सांगूंक सोदता, आय हॅव नेवर डन इन टू इलिगलिटीज, केन्ना करचोय ना, नेवर सपोर्ट इलिगलिटी। माय व्हेरी रिजन इन पॉलिटिक्स इज बिकॉज 2005 हे मतदारसंघान हे गोष्टी जाताल्यो, तेजे खातीर आय वेंट अगेन्स्ट दोज गोष्टी, आनी थंय म्हज्या मतदारसंघान शुद्ध बुद्ध जळाचें राजकारण आज पासून हांवें करुना इतले वर्सां पॉलिटिक्सान। सो ह्यो गोष्ट जाल्ली आसा, येस तो म्हजो कार्यकर्तो, आता ताका हांवें सांगूना आनी कर म्हणून, फाल्यां कितलेच कार्यकर्ते आसतले, पण कार्यकर्ते पॉलिटिकली ब्लेसिंग दिता प्रोटेक्शन मेळचें ना कशें मेळलें। ताका अरेस्ट पयलो सेंड मायनिंगांनी केलो, आतां ताका रिस्पॉन्सिबल मर्डर म्हूण केल्लें आसा। सो अल्टिमेटली जस्टीस पुलीस हेट प्रूव न्हू, सो जेन इट लर्न इन टू द कोर्ट जे कितें आसा तें जावपाक जाय। हांवें तुका सांगलें मरे, म्हाज्या स्वताच्या फॅमिली मेंबरान जर केलें हांव कोणाक प्रोटेक्ट करना, हांव स्वता जेन्ना करना दुसऱ्याक कितें प्रोटेक्ट करतलो। सो द क्वेश्चन ऑफ प्रोटेक्टिंग एनीबडी डज नॉट कम, आनी हांव केन्ना करूं म्हाज्या मतदारसंघाच्या लोकांक तुमी विचारा, ह्यो गोष्टी केन्ना जावच्योच ना। आय ट्राय टू ब्रिंग शांती एंड पीस इन द मतदारसंघ। प्रुडंटा खातीर लौकिक शिलकार आणि साहिल मांद्रेकार। सत्तरी केरीच्या SBI ब्रांच मॅनेजराची किडनॅपिंग केस दिवचल पुलिसांनी क्रॅक केली। किडनॅपर तिगा आरोपीक पुलिसांनी उखल्ले, दोग फरार। मॅनेजर लिखित पचनेकाराक बुधवारा गन पॉइंटार खंय किडनॅप केल्लो, ताका भय घालून तिजोरी उगडूंक लायली। उपरांत चोरांनी 10 लाख कॅश आनी 6 पाकिटांनी आशिल्ल्यो बँकेच्या कस्टमरांच्या भांगराच्यो वस्ती चोरिल्ल्यो। थोडो म्हालवस सापडला। जैसा मैंने बताया कि गोल्ड की 100% रिकवरी हो गई है, लेकिन कैश 8,74,000 में से अभी करीब 5.5 लाख की ही रिकवरी हुई। राजू बताया, और दूसरे एक साहिल खान अलियास नियाज जो मास्टरमाइंड है, और तीसरा जितेंद्र। परसों रात को उसको जब वो अपने घर जा रहा था 13th की नाइट को अपना काम खत्म करके, तो उसको रास्ते में उसकी मोटरसाइकिल रोक करके जबरदस्ती उसको किडनैप करके लेके गए। सारी रात इसको उधर उधर भगाते रहे कि हमको जो बैंक में है चल हमारे साथ खोल दे। तो बैंक मैनेजर इतना इंटेलिजेंट था कि उसने रात में नहीं दिया, और ये भी बताया कि भाई एक चाबी मेरे पास होती है, मैं कुछ निकाल नहीं सकता। The manager was told to enter into the bank by the robbers. Yes. There is no sign of forced entry into the bank. There is also no sign of forcefully abducting the manager so far. So like you said कि पेट्रोलिंग नहीं हो रही है, तो वो जो है ऐसा विजिबल क्राइम सीन नहीं नजर आया। विजिबल क्राइम सीन नहीं नजर आ रहा है। इट इज अ केस ऑफ putting the bank manager under duress, and we are investigating the case. So we are investigating all the angles. It is just less than 12 or 24 hours. आता पळोवया निकतीच आयिल्ली खबर। आम्ही सध्या असा कुलेरान हांगासर, आनी तुमी हांगा फाटसून पळोवंक शकता डॉक्टर तार क्लिनिकाच्या हितून काल राती चोरी जाली, आनी तशेंच तेंचे भांगार आनी कॅश मेळोन तेंचे 2.5 लाखाची लुकसाण जाल्ली आसा। आनी तशेंच तेंकां असो एक दुबाव आसा की चवथी कडेन तेंच्यांनी एकटो कामवालो कामाक हाडलोलो तेंच्यांनी, आनी तशेंच आमकां ओनराच्या म्हायती प्रमाणे तो सांगता की आमकां तेजेर संशय आसा म्हणून।
पुलिसांची फुडली इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. प्रुडंटा खातीर म्हापशेच्यान नवसरात सलगांवकर. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.